आज येवपाचें कारण म्हणजे काल कितें जालें, आमचे थोडे ट्रक ओनर जे आशिल्ले ते थंय राविल्ले, तांची गाडी वास्को ताणें म्हणजे जबरदस्तीन गाडी भरून धाडल्यो आनी त्या खातीर 20 गाडी कितें तर धाडिल्ल्यो। तेन्ना ते वचून थंय गुड्डेमाळा रावले। तेन्ना तांकां एक 5 गाडी राती मेळ्ळ्यो। तेन्ना त्यो हाडायली तेन्ना हांवें म्हाका ताणें 1:30 सुमार राती फोन केलो की गाडी आमी हाडायल्या, ओवरलोड आसा। सो आमी गेले थंय। आमी वतकीर मागीर पुलीस आयले। पुलीस म्हण तो म्हजे कडेन उलयले, तो म्हणपाक पळय फाटल्यान तुमी अशें हें करूं शकना की स्लिपी चेक करूं शकना, गाडी हाडायली जाल्यार ऑफेन्स जाता न्ही। सो दॅट आमची संख्याय कमी आशिल्ली, त्या प्रमाण तांकां हांवें म्हणजे बरें कॉपरेट करून आमी ते काल राती खंय तरी सॉर्ट आवट केलें। कारण हाजे फुडें आमी आतां अशें ठरयलां की ते खातीर आज मिटींग आपयल्ली हांगा संक सुमार। तेन्ना आज आमी हे मिटिंगेक अशें ठरलां की आतां आमी 11 साकून रावतले। तेन्ना आमी आतां खंय तरी एकूय गाडी सोडची ना। 11 म्हणल्यार रातचे 11 एकूय गाडी आमी सोडची ना अशें आमी ठरयल्लें आसा। तेन्ना सगळे एकमतान आतां हे आसा पळय सगळे ट्रक ओनर हे फक्त सावर्डेचे काय कुडचड्यार? सावर्डे आनी कुडचड्यार मेळून आमी केपें आसा। त्यो सगळ्यां पयली गाडयो गोवा स्पंजाच्यो येयल्या, ज्यो स्वताची तेंची गाडी आसात। कंपनीन हांगा लोकल चलोवपाक ह्यो गाडी घेवनाशिल्ल्यो। तेणें आमकां पयलीं सांगिल्लें की ह्यो गाडी हाडटा त्यो फक्त आमकां भायर धाडपाक। आयज कंपनी जे कामां आसात तांची सुद्दां गाडी आसा एलपी हांगा आतां, त्यांच्यानी सुद्दां एलपी भरून स्टार्ट केल्या भरपाच्यो। ते कामां आसा ते लोकल काय भायले हे आउटसायडर कंपनी कामां आसात त्यांच्यानी एलपी घेतल्यात आनी एलपी घेवन आज तेंच्योच गाडयो 6-7 गाडयो तेंची भरून येयल्या काल। हेजेर आमी कंपनीन कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक आमी कंपनी आज पर्यंत कसलो त्रास करूं नाशिल्लो। सो आयज कंपनी मुद्दम जावन आमकां त्रास करता जाल्यार आमी बी मुखार तेजी स्टेप घेवपाक रेडी आसा।